भुरग्यापणार माय सांगत आसता, हांगा वचो नाका पांय मारतलो, थंय वचो नाका पांय मारतलो, झाडार चडो नाका पांय मारतलो, न्हंयचे देगेक वचनाका पांय मारतलो, इस्कॉलाक वच ना तर पांय मारतलो, हें कर ना तर पांय मारतलो, तें कर ना तर पांय मारतलो. मागीर भुरगीं बापायक भियेतात, पांयचे पिरातेन इस्कॉलाक वेतात, पांयचो मार पडूं नये म्हूण लिसांव कोत्तात, पांयच्या रागा खाल शिकतात. मागीर भुरगीं पांयक विसरून आवयचोच मोग करूंक लागतात. पांयचो उपकार मनानसून भायर काडून आवयच्या पांया तळा जिवीत उरपितात. पांय पासून 4 हात पयसूच रावतात. भुरगीं आवयचें गीत गायतात, आवयचेर कविता रचतात. खंयचेंच भुरगें पांयक दुदा वयली साय म्हणना, पांगळ्याचो पांय म्हणना, वासराची गाय म्हणना. बापाय पासत भुरग्यां लागीं उतरांच आसना. भुरग्यांच्या पांयांक कांटो तोपल्यार तें भुरगें पांय रे म्हणना. आवय घरान आसतना घर भरलेलें दिसता, पूण पांय घरान आसल्यार कापेरो सुट्टा. भुरगीं सोपूत देखून आवयचोच घेतात, बापूय सोपूत घेवचेय लायकीचो ना म्हणटात. पांय फकत भुरग्यांच्या नांव आनी आडनांवां मदें नांवां पुरतो. पांय काळीज नासलेलो, निश्ठूर, मारकुटो. पांय फकत दुडून पयशे मेळयता तसलें एक मशीन. तितलें काम केलें काय ताची जबाबदारी सोंपली. पूण मागीर पांय सोंपतकूच भुरग्यांचें काळीज कित्याक धडधडटा? कित्याक दोळ्यांसून दुकाच्यो झरी व्हांवतात? कित्याक पांयां सकयली जमीन हालता? कित्याक दिसता भुरग्यांक आपूण निराधार जाला म्हणून? कित्याक रडटात भुरगीं पांय मेल्या उपरांत? कित्याक भियेतात भुरगीं पांय संवसार सोडून गेल्या उपरांत? काणयांनी कवितांनी केन्नाच मेळना तो फातराच्या काळजाचो बापूय. संवसारी जिवीत सोडून वेता तेन्ना भुरग्यांच्या मनान हो विचार कित्याक येता जायत? दोळे बंद करून मोग कोत्ता तिका सांगातीन म्हणटात. दोळे उक्ते दवरून मोग कोत्ता तिका इश्टीण म्हणटात. दोळे मोठे करून मोग कोत्ता तिका घोरकान्न म्हणटात. दोळे बंद जायसर मोग कोत्ता तिका आवय म्हणटात. पूण दोळ्यान मोग दाखयनासतना जो मोग कोत्ता ताका पांय म्हणटात. दोळ्यान मोग दाखयनासतना जो मोग कोत्ता ताका पापा म्हणटात.